मडगांवां गुन्यांवांक आळो बसचो म्हणून सीसीटीव्ही कॅमेरे बसयले, पूण तातूंतलो एक्कूय चलना. फाटले 6 म्हयने ते मोडून पडल्यात. ते बेगीन सुरू जावचे म्हूण मडगांवचे लोक मागतात. ते बेगीन सारके जावचे अशें पुलिसांकूय दिसता. रिपोर्ट दिला अशें DYSP सांगता. हांव एक मडगांवचो नागरीक आनी आमचे हांगा पुलीस स्टेशन आसा मडगांव टावनाक. थंय 4-5 सिटीचे कॅमेरा बसयल्ले आसा, पूण ते कॅमेरा एकूय चलना सद्याक. ते तेंगे खंय कितें कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो, त्या कॉन्ट्रॅक्टाचे कितें जालें खंय भानगडी आनी तेंगे त्यो केस चलता. चोरी जाता, कितें इन्सिडंट जाता, एक्सिडेंट जाता, ते कांयच ते कॅमेराचेर हें जायना. कलेक्टरा कडेन कॅमेरा आसा जावं आनी खंय मडगांव सिटी एकूय कॅमेरा चलनात. त्या कडेन हंबल रिक्वेस्ट करता की हे कॅमेरा तुमी ताबडतोब चालू करचे आनी आमकां एक रिलीफ दिवचे मडगांवकारांक. हे जे CCTV कॅमेराज घाल्या मडगांव ते अंडर MP-led हाजे घाल्या स्किमीर आनी लास्ट अबाउट 6 months हे कॅमेरा चलना कित्याक तांची तो जो कोण फिक्स केला नपूर इलेक्ट्रॉनिक्स तो म्हणटा ताजी हें काबार जाला वॉरंटी आनी ताजी AMC सायन जाली ना. कलेक्टर सरान एक कमिटी फॉर्म केल्या अंडर चेअरमॅनशीप ऑफ एडिशनल कलेक्टर आनी सगळ्याक जॉयंट इन्स्पेक्शन करून तांकां रिपोर्ट दी म्हणला आनी त्या प्रमाणे ती कमिटी म्हणजे कन्सर्न इन्चार्ज ऑफ ट्रॅफिक सेल पुलीस स्टेशन ते सध्या इन्स्पेक्शन चालू आसा. सो आतां आमगेले कितें आहा कॅमेरा बी बसयला न्ही जायते क्रायम जाता क्रायम बी जाता तेका लागून सो आमी COक बी ऑलरेडी सांगला आनी COन मातशें एक्टीव जावन ते कॅमेरा बी मातशे चालू करपाचे. Since now the CCTVs are not working, we are following it up with the concerned departments, and for some agreements it is pending. They assured that it will start soon, but it is required in the city and also required to increase CC cams at various places, so we can at least keep watch on the criminals and detect the cases. घेऊ एक ब्रेक.